नमस्कार योकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने लॉन्च केली 5G सेवा. 13 शारांनी सुरवात. एअरटेल, रिलायन्स जिओ, वोडाफोन आयडिया 5G सुरू करपाक सज्ज. मोपा लिंक रोडाचो मार्ग क्लियर. एनजीटीच्या आदेशाप्रमाणे विमानतळा खातीर लिंक रोड महत्वाचो. विरोध करपी लोकांक मोठो धक्को. बीजेपी 2 दिसांत जाहीर करतले झेडपी उमेदवार. बीजेपी कोर कमिटीची बसका. केंद्राकडच्यान पीडब्ल्यूडीची कामां पुराय करूंक 2228 कोटी मंजूर. विश्वजीत म्हणटा लोबो प्रकरण सोंपुना. नागवा सर्कलाकडेन कळंगूटच्या रवी शिरोडकाराचेर गँगाचो सुरी हल्लो. रवी जीएमसीत एडमिट. पुलिसांनी तिगांक उखल्ले. चौकशी सुरू. आयिल्ल्या दिसा राज्यात ॲक्सिडेंट जाता म्हण बोवाळ. मात पुलिसांचो डाटा सांगता 2017 ते 2022 मेरेन 5 वर्सांत ॲक्सिडेंटाच्यो केशी देंवल्यो अर्द्यान. आणि कला अकादमीच्या कामाविशींचे आरोप तपासूंक समिती नेमता. तातूंत जाय रिटायर्ड ऑफिसर्स. नासल्यार जंय आवाज काडूंक जाय थंय काडटले. विजय सरदेसायाची शिटकावणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G सेवा लॉन्च केल्या. सध्या 13 शारांनी ही सेवा चालू. इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2022च्या कार्यावळीत 5Gचे उक्तावण जाले. 5G ही नेक्स्ट जेन नेटवर्क सेवा आसा. लोकांक 4G परस बरी स्पीड मेळटली. एअरटेल, रिलायन्स जिओ, वोडाफोन आयडियान भारतात 5G सुरू करपाचो प्लान जाहीर केलो. आज का है ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है. क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें. क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें. क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें. मुझे पता है कि आज 5G की इस लॉन्चिंग को जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्साह से देख रहा है वो मेरा युवा साथी है, मेरे देश की युवा पीढ़ी है. हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी कितने ही बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं. रोजगार के कितने ही नए अवसर बनने जा रहे हैं. नागवा सर्कलाकडेन कळंगूटच्या रवी शिरोडकार ह्या तरणाटीचेर गँगाचो सुर्यांनी हल्लो. रवीक जखमी अवस्थेत जीएमसीत एडमिट केला. रवीक ताच्या फ्रेंडान फोन करून फातोडेर नागवा सर्कलाकडे आपयलो. उपरांत 2 गाडयांनी कांय जाण थंय आयले आनी रवीचेर हल्लो जालो. पुलिसांनी सांजे उसरा मेरेन तिगांक ताब्यात घेवन चौकशी सुरू केल्या. मी सध्या आसा नागवा सर्कलाकडे आणि तसेच काल राती एक 3:30 ते 4 मदीं नागवा सर्कलाकडे एक हल्लो जालो. जो रवी शिरोडकर म्हणटा तेचेर एक इनोवा गाडी आनी जीप बलेनो गाडी घेवन 10-12 जाण भुरगे येयले आनी तेचेर हल्लो केलो. ज्या तरेन आमकां एक इन्फॉर्मेशन गावली की तेंची नांवां जावन आसा की टार्झन पार्सेकर आनी लुडू आनी जो सागर हांकां पुलिसांनी सध्या डिटेन केल्ले आसा. प्री प्लॅन करून ताका मारलेलो आसा. हितून 2 गाडयो येयल्यो, एक इनोवा एक बलेनो घेवन येयलो. आयज तेणी म्हाका हॉस्पिटलांत जेन्ना कॅज्युलिटी येयल्लो पळय तेन्ना म्हाका सगळें सांगलें. कितें तुमकां कोणाचेर दुश्मनी बीन अशी दिसता तेंची? दुश्मनी ना, डावट. नांवां सांगल्या. एक टार्झन पार्सेकर, एक लुडू, एक सागर म्हणून काँग्रेस आनी कोण आहले तेची नांवां सांगली ती म्हाका उगडास ना. अंदाजे कितले जाण मारपाक आहले? अंदाजे मारपाक एक 10 जाण आसले.
पूण हेचे फाटलें कितें कारण आहा? पयलीं कितें दुश्मनी असली, तेंचे तोंडाक तोंड कितें जाल्लें हेच्या पयलीं? एक जाण गेल्ले तेंच्यानी अटॅक केला, तेच्या वांगडा ते आपण येयल्लो पळय ते 7-8 जाण आहले, तेका मारले म्हणून ते सगळे पळय हांवें एकट्याक सोडून सगळे गेले. स्टुडंटा खातीर आरपोरच्यान नवसरात सलगांवकर. बीजेपी येता त्या 2 दिसांत झेडपी वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर करतले म्हण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. झेडपी वेंचणुकेचेर चर्चा करूंक बीजेपीच्या कोर कमिटीची बसका जाली. केंद्रान PWDची कामां पुराय करूंक 2228 कोटी रुपया मंजूर केले म्हण मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. विश्वजीत म्हणटा लोबो प्रकरणाचो पाठपुरावो जातलो. खात्यान कारवाय केल्या ती खंय कायद्या प्रमाणेच. उमेदवारी ठरली का जिल्हा परिषदेची? 1-2 दिवसात उमेदवार शॉर्टलिस्ट झाले ऑलमोस्ट. आमकां केंद्रांत आमी जे PWD खातीर वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर पयशे मागिल्ले ते पयशे आमचे ऑलरेडी सँक्शन जावन जाल्ले आसा. त्याच बरोबर डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर आमकां जे फंड्स खूब पेंडींग आशिल्ले, फाटले फावटी आमी जे धाडिल्ले ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे ल्हानशे फंड्स काय आसना, बट ते थोडे फंड्स जे आसा हे स्टेटी खातीर रिलीज जाल्ले आसा. रिगार्डींग Baba, just everything whatever is done as per the law. तरी बी काय चौकशी पुढे न्यायची, चेक करायचं आहे ते चेक करू. पण काय कोण काय म्हणतं कोण म्हणत नाही, आम्ही सगळे एका पक्षात आता आहे आमदार, आणि जे काय करायचं आहे ते ऑलरेडी केलेलं आहे. जे काय बंद करायचं योग्य तऱ्हेने ते फॉर्मॅलिटी सगळे कंप्लीट करून बंद करू. ग्रीन ट्रिब्युनलान मोपाच्या लिंक रोडाक बावटो दाखयलो. ट्रिब्युनलाच्या निर्णयान विरोध करपी तुळसकरवाडी आनी शेजारच्या गांवांतल्या लोकांक धपको बसलो. मोपा विमानतळा खातीर मोपा लिंक रोड सामकोच गरजेचो म्हण NGTच्या आदेशांत नमूद केला. लिंक रोड नाका म्हण गांवच्या लोकांनी रीट पिटिशन केल्ली. मोपा विमानतळाच्या लिंक रोडाचो मार्ग NGTंतल्यान क्लियर जालो. मोपा लिंक रोडाक विरोध आनी आंदोलन जाले. त्या उपरांत तुळसकरवाडी आनी हेर गांवच्या लोकांनी NGTंत रीट पिटिशन घाल्ले. ताचेर NGTचो आदेश आयलो. आदेशा प्रमाण मोपा लिंक रोडाचे काम वेळार पुराय करप गरजेचे. मोपाचो लिंक रोडाचो प्रस्ताव तज्ञांच्या सल्ल्यान मोपा विमानतळा खातीर घेतिल्ली पर्यावरणाची मान्यताय लिंक रोडाकय लागू जाता. रस्त्या खातीर मारिल्ल्या झाडांच्या बदला दुसरी कडेन झाडां लावची. मोपा ग्रीनफिल्ड विमानतळा खातीर तुळसकरवाडीच्यान वचपी रस्त्या आड लोकांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आनी बांदकाम करपी कंपनी आड केस केल्ली. आता मार्ग NGTंतल्यान मेकळो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोंयांत एक्सिडेंट वाडटा म्हण खबरो येता खऱ्यो, मात पुलिसांचो डाटा दुसरीच गजाल सांगता. 2017 ते 2022 मेरेनचे आंकडे पळयल्यार एक्सिडेंटाच्यो केशी अर्द्यान देंवल्यो. ते मागीर सादो एक्सिडेंट आसूं वा फेटल एक्सिडेंट आसूं. सरकाराची वाडयल्ली नवीन ट्रॅफिक फायन बऱ्याक पडपाक लागल्या काय लोक सादूर जाल्या, जबाबदार जाल्या काय म्हण प्रश्न. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. गोंयांत 2017 ते 2022 मेरेन एक्सिडेंटाच्यो केशी देंवल्यात. एकूण एक्सिडेंट, एकूण फेटल एक्सिडेंट आनी एकूण कितले जाण सोंपल्या तो आंकडो पळयला. 2017 ते आतां मेरेनचो डेटा पळयात. 2017 वट्ट 3917 एक्सिडेंट जाले. 306 फेटल, 333 जाण सोंपले. 2018 3709 एक्सिडेंट, 248 फेटल जाल्यार 262 जाण सोंपले. 2019 2440 एक्सिडेंट, 283 भिरांकूळ, 297 सोंपले. 2020 2375 एक्सिडेंट, 213 भिरांकूळ, 223 जाण सोंपले. 2021 2849 एक्सिडेंट, 218 फेटल, 226 जाण सोंपले. 2022 31 ऑगस्ट 2022 मेरेन 2009 एक्सिडेंट, 152 फेटल, तातूंत 164 जाण सोंपले. तातूंत सेल्फ एक्सिडेंटाचो आंकडो पळयात, तोय पडला. 2017 1313 आशिल्लो तो आतां 2022 575 केशी जाल्यात. एकूण सेल्फ फेटल एक्सिडेंट 125 आशिल्ले ते 53 पावले. जाल्यार एकूण मनीस सोंपिल्ल्याचो आंकडो 2017 132 आशिल्लो तो 58 पावलो.
सरकाराची वाडयल्ली नवीन ट्रॅफिक फायन कामाक आयली काय लोक खरेच सादूर जाल्यात आणि आपल्या जीवाची काळजी घेतात काय म्हूण प्रश्न. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. कला अकादमीच्या कामाविषयी आरोपांनी तथ्य उस्तूक जी तंत्रीक समिती नेमता तातूंत रिटायर्ड ऑफिसरच आसचे म्हण गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय मागता. सध्या काम करपी ऑफिसर चौकशीक न्याय दिवंक शकचे ना. समिती नेमचे पयलीं केस पळोवपी विजिलन्स ऑफिसराची ट्रान्सफर कित्याक जाली काय म्हणूनय विजयाचो प्रश्न. समितीत रिटायर्ड ऑफिसर नेमूंक ना जाल्यार खंय आवाज काडूंक जाय थंय खंय काडटले. विजिलन्स डिपार्टमेंटान गोंयांत जो ताजमहाल बांदता त्या ताजमहालाचेर आनी शहाजहानाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर जी कमिटी अपॉइंट केला ताचें हांव स्वागत करता. पूण ती कमिटी तशी आसूंक जायना. तो संदीप चोडणेकार कितलोय बरो ऑफिसर आसूं GSIDCची तो GSIDCच करता तें चूक अशें केन्ना म्हणूंक शकचो ना. म्हणटकच ते थंय आसून तो न्याय दिवंक पावचो ना. BJPच्या व्हडल्या व्हडल्या लिडरांनी पयलीं दुसऱ्यांच्या अगेन्स्ट केस घालून तांकां भितर उडयलेले आहा. देवेंद्र फडणवीसान छगन भुजबळाक जेलांत पावयला. आतां म्हाका अशें दिसता की पयलो स्टेप शहाजहानाचेर स्टार्ट केल्लो आहा BJPच्याच सरकारान. काय BJPंतले सरकारांतले विजिलन्स एक ऑफिसरान. आतां तो विजिलन्स ऑफिसराचो मागीर ट्रान्सफर जाला. तो ट्रान्सफर जाला तो हाजेच खातीर जाला काय हो एक प्रश्न येता. आनी दुसरो की हे जे ऑफिसर अपॉइंट केले तातूंत ऑफिसर म्हणटा तो रिटायर्ड ऑफिसर जाय, रिटायर्ड चीफ इंजिनियर जाय ना रिटायर्ड टेक्निकल मनीस जाय. सर्विंग ऑफिसर जर गेले कमिटीन जर इन्व्हेस्टिगेशन केलें जाल्यार हें दोळ्याक उदक लावपाचें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें आनी तें आमी एग्री करचे ना. आमी कोर्टानूय ताचेर आवाज उठयतले. जंय खंयच्या फोरमान आवाज उठोवंक जाय थंय आमी आवाज उठयतले. कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. ज्ञान सेतू मळ्यांतल्यान थेट सेंट्रल लायब्ररीक जोडपी केबल स्टेड पायपूल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो फुटब्रिज लोकां खातीर उक्तो केलो. ट्युरिस्टां खातीर हे मोठें आकर्शण आसतलें म्हूण तो उलयलो. 7 कोटी वयर खर्च करून GSIDCन हो पूल बांदला. पुलाच्या प्रतिकात्मक खांब्याक ज्ञानस्तंभ नांव दिलां. आनी पणजेंतल्यान जर वॉकवे काडपाची जर ठरयतले अशें हिस्टॉरीक आनी न्यू कन्सेप्ट घेवन आमी जे प्रकल्प रेडी केल्या म्हणजे मिरामारचो तो पाथवे पासून बाकीच्यो सगळे हे जर आमी डेव्हलप केल्ले जर पळयत जाल्यार निश्चित रित्या ट्युरिस्टां खातीर एक एट्रॅक्शन आसा. आनी भायरसून आयिल्लो ट्युरिस्ट हो पणजेंतली हेरिटेज पळोवपा खातीर सातत्यान म्हणजे सिटी टूर हो करीत आसता. त्या खातीर अशा पद्दतीचे पणजे सिटी कॉर्पोरेशनान इनिशिएटिव्स घेवन म्हणजे सिटी दाखोवपा खातीर खंयचो प्रोजेक्ट केन्ना दाखोवपाचो वॉकवेज टूर जे आसा पळय न्ही तुमी तयार करचे जेणे करून आमकां हीच हेरिटेज आनी क्लिनिनेस मेंटेन करपाक जाय. म्हाका दिसता पणजे ह्या ज्ञानसेतूच्या उपरांत आनी ज्ञानस्तंभाच्या उपरांत पणजेच्या शहरांत आमी आनीक भर घातली सुंदरतायेन. बट त्याच बरोबर तेज्या हेरिटेजीनूय म्हणजे हांव शुभमाक उलयता आसतना सांगतालो की फुडल्या 100 वर्सांनी ते व्हील घुंवताना जेन्ना लोक पळयताले पळय न्हू तेन्ना म्हणटाले हें केन्ना बांदलेलें काय म्हणून. म्हणजे बाबू शामदार आशिल्लो आनी शुभम त्या वार्डाचो कावन्सिलर आशिल्लो. GSIDCनी स्मार्ट सिटी बारीकशें म्हाजेंय नांव घेतलें वयतलें हांव मुख्यमंत्री आसलो म्हणून. डेफिनेटली म्हणजे इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी. कॅम्प्स कंपनीन राजधानी पणजेत प्रोमिदाद वाठारांत वर्सभर नितळसाण दवरपाची जबाबदारी घेतल्या. CSR एक्टिव्हिटी खाला कंपनी हे काम करतली पण महापौर रोहित मोन्सेरात उलयलो. कॅम्प्साचो MD कायतान फर्नांडिसान मोहिमेविशीं म्हायती दितना लोकांनी बाटल्यो प्लास्टीक कोयर प्रोमिदाद वाठारांत उडोवचो न्हय म्हूण उलो मारलो. कितें एक्चुअल पर्पज स्टार्ट करपाचें कशें कितें चलतलें? Firstly, I would like to thank him. He's offered his services to basically help us maintain the area. Under CSR? Under CSR, yeah. So I think now this promenade is supposed to be one of the highlight projects of the Smart City initiative. And now we're still waiting for GSIDC to give us a handover of the thing. But in the meantime, we just decided to take up the cleanliness of the thing because we received a lot of complaints also. A lot of people have been riding their bikes also. A lot of issues we need to take up with the GSIDC and the contractors. So we're
ना आता एक वरच आम्ही करून पळयताय एज पर मेयरान आमकां रिक्वेस्ट केले आनी मिनिस्टर वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर म्हणपाक लागला काय वाय कॅम इज नॉट सपोर्टिंग टू हेल्प दीस मेंटेन सो आय से ओके सर वी विल डू इट फॉर 1 year and then we can see how it goes. And bus one thing is this is it's a beautiful place, but our people should also think about before throwing anything the plastic in this shrubs and all. आमचे पर्सनली एवरी डे 3 जाण आसतले मागीर आमी पळयतले ताका आनी चड घालपाक जाय जाल्यार वी वील इनक्रीज इट दे वील बी परमनंट हियर एक वर्स चालू दवरतले. चूल आणि मूल सांभाळून एक बायल स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हे सिद्ध करून दाखयला. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी रेश्मा मोहम्मद. घराघरांनी ब्युटी सर्व्हिस दिवपाचें ताचें काम. पळयात खासा रिपोर्ट. Inner beauty is great, but little mascara doesn't hurt. आमच्या बरोबर आज अशीच एक स्वामिनी आसा रेश्मा मोहम्मद जी होम टू होम ब्युटी सर्विसेस प्रोवायड करता. हॅलो रेश्मा. सो रेश्मा म्हाका सांग तुवें हो बिझनस कित्याक चूज केलो? मातशें म्हाका पयशांची ही आशिल्ली खूब स्ट्रगल करून हांव हांगा पर्यंत पावला. कित्याक म्हणून म्हाजी एक चली आसा आनी तेजे ग्रोन अप आनी तेजे स्टडीजा खातीर म्हाका मातशें आनीक जाय पडटा तेका लागून. आनी तूं कसो बिझनस चलयता? म्हणजे होम टू होम सर्विसीस म्हणल्यार तुका कस्टमर्स कशे येता आनी मागीर तूं कशें तांकां सर्वीस डिलिव्हर करता? हांव माउथ टू माउथ म्हाजें स्प्रेड जाला की हांव ब्युटी सर्वीस करता म्हणून. क्लायंटांक म्हाजें काम आवडटा मागीर एक क्लायंट केला ताका आवडला आनी परत आनी एक क्लायंट अशें जावन मातशें स्प्रेड जाला आनी आतां म्हजें बिझनस ओके. सो तूं आतां प्रत्येकाच्या घरान वचून तांकां जाय तशें सर्विसीस दिता. हे सर्विसीसान आतां कितें कितें आसा? हे सर्विसीसान सगळे वॅक्सिंग, पॅडिक्युअर, मॅनिक्युअर, फेशियल्स, क्लिनअप, थ्रेडिंग सगळे तेजे. ओके. मागीर तुका आतां घरा कडेन सपोज आपोवपाक जाय जाल्यार तुका पयलीं तुजी अपॉयंटमेंट घेवची पडटा. येस पयली अपॉयंटमेंट कित्याक एक क्लायंटा घर केले की परत म्हाका एकच फाटी 2 सायडीक जावचें ना न्हू तेका लागून. मागीर हो बिझनस करतना तुका कितें डिफिकल्टीज जावं कितें हर्डल्स येता? ऑफकोर्स केन्ना केन्ना क्लायंट आसता केन्ना क्लायंट नासता. दिसभर वेस्ट जाता वयता म्हजें टायमींग सगळें जाता. केन्ना मूव खूब आसा आनी इवन त्योहार कितें कितें आसता तेन्ना खूब चलता म्हजें काम. केन्ना केन्ना स्लायटली स्लो जाता बिझनस तेन्ना. ओके रेश्मा. सो आतां तूं हो बिझनस करता म्हणजे तूं प्रत्येकाच्या घरा वचून तुज्यो ज्यो ब्युटी सर्विसीस आसा ती लोकांक दिता. सो आमचे जे खुबशीं बायलां खुबशीं चलयां अशीं आसतलीं जी घरान बेकार आसा. सो हो एक तांकांय बरो ऑपॉर्च्युनिटी आसा ब्युटी सर्विसीस प्रोवायड करपाक. सो हे सर्विसीस सपोज स्टार्ट करतले न्हू जाल्यार इन्वेस्टमेंट ताजो रिटर्न्स ताज्या बद्दल कितें उलोवपाक सोदता? ऑफकोर्स स्टार्ट मातशे पयशे आमकां घालपाकच जाय कित्याक आमकां हे शिकपाक जाय आनी मागीर आमकां ऑफकोर्स घरा बसून ते टायम वेस्ट करपाचे बदला आमी वचून ते अशें काम करूं शकता. तेका आमकां बी थोडे पयशे मेळटा तशें जाता. लोकांक बी ते ब्युटी सर्वीस होम टू होम मेळटा ते इज गूड. इमानदार आसपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल. ते मेंटेन करपाक जाय ते मेन. सो इमानदारीचेरूच तुवें कस्टमर्स आतां मेरेन जोडल्या. ओके. सो ही आशिल्ली आनी एक स्वामिनी जी होम टू होम ब्युटी सर्विसीस दिता. तिने एक बरी मेसेज दिल्या की आतां मेरेन जितले कस्टमर्स तिणें जोडल्या ते फक्त एक इमानदारीचे. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा वडिगर प्रुडंटा खातीर. नवरात्रांचो उत्सव चल्ला. देवी आनी देवांची मखरां. मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचे एट्रॅक्शन. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन. हे न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया म्हाड्डोळच्या म्हाळशेचे मखर आनी बानोड्या श्री नागेश महारुद्राचे 5व्या रातीचे मखर.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.